नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता. जीसीएच्या वेंचणुकेत रोहन गांवस देसायाच्या पॅनलाक धपको, चेतन देसायाचे वजन, महेश देसाय जीसीएचो नवो अध्यक्ष, क्रिकेट स्टेडियमाक खंय प्राधान्य. सांतिस्तेव बुडून बेपत्ता जाल्ल्या वासुदेव भंडारीच्या केशीत 279 पानांचे चार्जशीट, 77 साक्षीदार, बेळगावचे 2 दुबावीत, वासुदेवाचो पत्तो ना. तिळारी रानातलो ओंकार हत्ती कळपांतल्यान शेणलो पावलो पेडण्या मोपा वाठारात. कुळागरांनी नासादूस फातोडेर पत्रादेवी चेक नाक्यार तिळारी धांवडाव राना खात्याचे यत्न. केरी पोस्टार ड्युटी घालूंक वाळपयचो ड्युटी मास्टर मागता म्हयन्याक 1,500. ऑडिओ आउट. एसपी म्हणटा चौकशे उपरांत एक्शन. ते वेटेन फ्रॉडात लायटीचे एई सस्पेंड. झेडपी मतदारसंघाच्या फेररचनेचो मसुदो तयार. सुचोवण्यो हरकतींक 26 सप्टेंबराची डेडलायन. व्हडलोसो बदल ना. डिसेंबरात वेंचणूक. आणि मुंगूल शूटआउट केशीत आनीक एकल्याक अटक. राजेश हेल्माक उखल्लो. आता मेरेन 25 जाणांक अटक. एकलो गेला अटकपूर्व जामिनाक. खबरो विस्तारान. जीसीएच्या वेंचणुकेत रोहन गांवस देसायाच्या परिवर्तन पॅनलाक धपको. चेतन देसायचे पॅनल जिखले. महेश देसाय जीसीएचो नवो अध्यक्ष, परेश फट्टे उपाध्यक्ष, तुळशीदास शेट्ये सचिव, सय्यद अब्दुल मजीद ट्रेजरर. सगळे चेतनाच्या पॅनलातले. क्रिकेट स्टेडियमाक प्राधान्य म्हणून नवो अध्यक्ष उलयला. ड्रीम कम ट्रू आणि क्लबांक थँक्स करता. ताज्या शिवाय विक्ट्री वॉज नेवर पॉसिबल. वेरी टफ. बट हांव एज ऑलवेज से म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो. म्हज्या बरोबर क्लब्स आसा. भाव चेतन देसाय, विनोद फडके, अकबर मुल्ला, सूरज लोटलीकर, हे ते व्हडले स्टारवॉर्ड्स. विपुल फडके. हांव जाणाशिल्लो म्हजो विक्ट्री वॉज. आय वॉज कॉन्फिडंट दॅट आय वूड विन द इलेक्शन अलॉंग विथ द पॅनल आयिल्ल्या कारणान ते एक जुटीन काम करतले आनी आमी सगळे पयलीं म्हणजे स्टेडियम बांदतलो जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीचे आमकां परमिशन जाय पडटा आनी तांचे सपोर्ट जाय पडटा. परमिशन आसा आमचे कडेन पूण आमी तांच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट घेवन आनी सीएमान आमकां प्रॉमीस केला की स्टेडियम बांदून दितले. हे पॅनल जे आयला पळय ते पॅनल क्रिकेटीचें परिवर्तन करूंक आयला. कित्याक हे पॅनल म्हाका खात्री आहा की हे पॅनल क्रिकेटी खातीर खूब काम करतले आनी ह्या फुडल्या 3 वर्सांत तुमकां दिसतलें की आमच्यो टिमी कितल्या वयर पावतात त्यो. कित्याक हेच्या आदीं तुमी पळयलां अशें कोण थोडे मनीस आसले जेन्ना क्रिकेटीचे पडोंक नासले कांयच. म्हळ्यार हे सगळे क्रिकेट खेळिल्ले लोक आहात जेंच्यांनी हेच्या आदीं क्रिकेटी खातीर काम केलां, तेंच्यांनी मेहनत केल्या, घाम गाळ्ळा क्रिकेटी खातीर आनी हेच्या फुडें ते एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्रिकेटी खातीर घाम काडटले आनी क्रिकेट फुडें व्हरतले 100%. आमी सदांच एक असले. ह्या फाटी ते येवंक ना. आमी सदांच बरोबर. चेतन आनी आमी पयलींच्यान कितलींशीं इलेक्शनां केल्या, कितलेशे बॅटल वी फॉट टुगेदर. ते जिखून आयल्या. पावर म्हणटा ती तकलेन वता. तेंच्यांनी आपले पांय जमनीर दवरून सगळ्या क्लबा कडेन सारकें व्हरून काम करपाक जाय जशें आमी करीत आयिल्ले. त्या खातीर आमचें हें रिलेशन सगळ्या क्लबा कडेन आसलें तें तांच्यांनी करपाक जाय. हांवें सांगलां तशें आमी पयलींच कॉन्फिडंट आसले. जे प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेली त्या टायमार वी हॅव शोन कॉन्फिडन्स एंड दॅट कॉन्फिडन्स आमच्या भितरल्यान बेश्टें येवंक ना. इट इज बिकॉज ऑफ दीस रिलेशन दॅट दीज पीपल हॅव केप्ट विथ द क्लब फॉर सो मेनी इयर्स. जे रिलेशन बिल्ड केलेलें आसा त्या रिलेशनान फेथ दाखयला क्लबांनी आनी दॅट इज वाय इट इज अ क्लीन स्वीप फॉर दीस पॅनल. सांतिस्तेव वासुदेव भंडारीच्या केशीत चार्जशीट दाखल. गुन्यांव फाट्यान 279 पानांचे चार्जशीट घाला. 77 साक्षीदार, बेळगावचे 2 आरोपी. मात गाडये सयत उदकात गेल्ल्या वासुदेवाचो अजून पत्तो ना. 31 ऑगस्ट 2024 घडणूक घडिल्ली. फामील गुजराता सावन नेपाळ पावली.
Mystery of disappearance of Gujarat native Vasudev Bhandari has not solved even after more than a year. This matter is investigated by Crime Branch, and Crime Branch feels that Vasudev Bhandari drowned in the river after his car plunged into river on 1st September 2024. Now the Crime Branch has filed charge sheet in this case against two accused persons, namely Yasin Sheikh and Mohammad Gaus. Both are residents of Karnataka. This is case of the Crime Branch that these accused persons chased Vasudev Bhandari on that fateful night and endangered his life. Due to the reckless chase, Vasudev Bhandari drove his car into the river mistakenly. Vasudev Bhandari was accompanied by his girlfriend, who somehow came out of the river, and till date neither his body was ever found nor police could find any information about his disappearance. The Crime Branch has charge-sheeted both the accused for endangering life or personal safety of others, wrongful restraint and criminal intimidation. Mukesh Kumar for Prudent. तिळारीच्या रानातलो ओंकार हत्ती घाटकेवाडी सासोली सावन गोंयांत मोपा वाठारांतल्या रानात सध्या भोंवता. कुळागरांनी केळी माडयांची नासधूस फातोडेर पत्रादेवी चेक नाक्या लागसार दिश्टी पडलो. ताका परत तिळारी धांवडावंक राना खात्याची टीम मोहिमेचेर. नॅशनल हायवे कांय मिनटां खातीर बंद दवरिल्लो. त्या वाठारांत राना खात्याची गस्त. तिळारी नैसर्गिक अधिवासांतलो ओंकार हत्ती घोडकेवाडी सासोली करीत गोंयांत पावलो. मोपा वाठारांतल्या रानात सध्या ताचो वावर. केळी मोडून खातानाचो व्हिडिओ व्हायरल जाता. फकीरपाटो तोरशें हांगाचो हो व्हिडिओ. मजगती मंगळारा फातोडेर पत्रादेवी चेक नाक्या लागसारच्या हायवेचेर तो दिश्टी पडलो. वाठारांत राना खात्याची गस्त. ती येयल्लो आसा तो ओमकार म्हणून महाराष्ट्रासून तो आयज आमच्या पेडण्यान येयल्लो आसा. आयज लोकांनी आमच्या तोरच्या गांवच्या लोकांनी हांगासर तांकां पळयल्लो आसा. तशीच आयज आमची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची टिमूय येयल्ली आसा आनी जाता तितले फास्ट आयज तो खंयसर गेला कित्याक ऑलरेडी आतां तो भितर जंगलान भितर रावल्लो आसा. तो लोक आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हे भितर गेल्ले आसा ते खंय वचून पळोवन सोदून एज फास्ट ताका जो महाराष्ट्रान येयल्लो तो महाराष्ट्राचो परत ताका आमी ते सायडीन हे करतले धाडटले. त्याच्या जंगलातसून तो हांगासर भरकटलेलो आहा आणि तो वयाने ल्हान असल्या कारणान तितको उपद्रवी ना तो अशें गेल्या 3-4 दिसां पासून दिश्टी पडलेलें. हे आमचे सुदैव म्हणटा. तोच जर हत्ती जर मोठो आसलेलो तर तो ह्या एरियेंत धुमाकूळ घालूंक शकता. तरी पूण हांव तुमच्या ह्या माध्यमांतून तुमी आतां उल्लेख केले हे गेल्या 20-25 वर्सां पासून सगळे कौफेर हे जे विकासाची कामां चलत आहा सगळ्याक महाराष्ट्रात म्हणा गोंयांत म्हणा ताका लागून ऑफकोर्स रानां कमी जाल्लीं आहा आनी तेचेच हे परिणाम आहा. आमचे जे वनमंत्री आसा विश्वजीत राणे हे मोठो डिस्टन्स ना 40 किलोमिटराचो डिस्टन्स आसा त्यांच्या मंत्रालयापासून हयपर्यंत. त्यामुळे त्यांच्यानी ताबडतोब ती खबरदारी घेऊन आपली मोठे पथक एक हत्ती धरपाचे तैनात करून ते धाडपाची गरज आसा. कारण ह्यो हत्ती जस्ट हायवेक टेकून आसा आणि हायवेच्या बाजूक सगळे गाव आसात बारीक सारीक. ह्यो जर खंय घुसात तर गावान जाल्यार मनुष्य हानी जावं शकता, नुकसान जावं शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वाळपयचो पुलीस ड्युटी मास्टर केरी सत्तरी आउटपोस्टार ड्युटी घालूंक म्हयन्याक 1,500 मागता म्हणून ऑडिओ व्हायरल. एसपीन चौकशेची ऑर्डर दिल्या. चौकशे उपरांत खंय एक्शन. ते वेटेन लायटीच्या खात्याचो एई सस्पेंड. फंडाची अफरातफर म्हणून ताची सस्पेन्शन ऑर्डर विजिलन्सान काढली. An audio clip has went viral in that it seems that duty master of Walpai police station, who is a head constable, is demanding somebody an amount of 1,500 rupees for posting him on an outpost. Now the department has taken cognizance of this viral audio and an inquiry has been initiated into the allegations. SP North Goa Rahul Gupta has said to the Prudent that after the inquiry, due action will be taken if the allegations are found true. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमच्या हेड ऑफिसान ऑडिट इन्क्वायरी ऑडिट नॉर्मल ऑडिट सुरू केल्लें आमच्या डिव्हिजन 16 हे ऑगस्टात सुरू केलें.
ते ऑगस्टांत ऑडिट करता आसतना तांकां कॅश जी कलेक्ट करता आनी बँकेक घालता हातूंत तफावत सापडली. जे चिंचिणीचे सब डिविजन 2 आसा, डिविजन 16 त्या सब डिविजनात हे जालें. आनी ताजे नंतर इंटरनल ऑडिटान डिटेल रिपोर्ट काडलो कितले पर्यंत हें जालां, अमावंट डेपॉझीट करूं ना. तो अमावंट 8,51,221 रुपयांचो अमावंट डेपॉझीट करूं ना हें कळ्ळें. जेन्ना ते डिटेल पळयले तेन्ना कळ्ळें की ताणें तें जेन्ना पळय जॉयन जाल्लें एज अ कॅशियर म्हणून 24 जेन्ना फेब्रुवारी 24 ताजे नंतर ते दर 2-2 दिसांक ते डिफर जाताले घालपाक पयशे, पण पयशे भरिल्ले. पण जुलय 25 ते ऑगस्ट 25 अशे 7 इन्स्टन्सान हे पयशे भरिनासतना उरले. सो ताका जेन्ना हे मॅटर म्हाजे कडेन आयलें तेन्ना हांवें इमिजिएटली तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवन इन्क्वायरी करपाक लायली, डिटेल्स रिपोर्ट मागले. प्लस आमच्या हेड ऑफिसांतल्यान जे इंटरनल ऑडिट चलतालें तांणी रिपोर्ट चीफ इंजिनियराक केलो आनी ताका टायम दिलो 29 तारीख ऑगस्टाची पयशे भर, फेलिंग वीच एक्शन इनिशिएट जातली. सो त्या प्रमाणे ताणें ते पयशे जे 8,51,221 रुपया 29 तारखेक भरले. आनी आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मुख्य वीज अभियंता चीफ इंजिनियर पणजेच्यान आमी एक्शन स्टार्ट केली आनी तातूंत जे रिजवाना पुर्वीन LDC आशिल्ले जे कॅशियर आशिल्ले ताका सस्पेंड केला 3 तारखेक आनी ताजे बरोबर जोआव सेबेस्टियन फर्नांडीस हेड क्लार्क ताकाय सस्पेंड केला. हाजे नंतर आमचो जो असिस्टंट इंजिनियर आशिल्लो गॅझेटेड ऑफिसर जो आंद्रे मार्टीन ताका काल सस्पेंड केला. ताका सस्पेंड केला डायरेक्टर ऑफ विजिलन्स आनी हाजी इन्क्वायरी चालू आसा. राज्यातल्या जिल्हो पंचायतीच्या मतदारसंघाच्या फेररचनेचो मसुदो तयार. जिल्लोधिकारी तसेच संबंधित झडपी मतदारसंघांनी मामलेदार कचेरेत प्रभाग फेररचनेची कॉपी 16 ते 26 सप्टेंबर मेरेन सुचोवण्यो हरकतींक उक्ती आसतली. कळटा ते प्रमाण फेररचनेत व्हडलोसो बदल ना. डिसेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकांत झडपी वेंचणूक जावं येता. गोंयच्या दोनूय जिल्हा पंचायत इलेक्शनाचो प्रोसेस इल्लो करून स्टार्ट जाला. खरें जिल्हा पंचायतीचो टर्म जो जानेवारी 7 तारखेक सोंपता तेच्या पयलीं इलेक्शन कंडक्ट करपाक जाय. लास्ट इयर जे लास्ट इलेक्शन जे आसलें डिसेंबर 12 तारखेर जाल्लें आनी आतां आमी सप्टेंबरांत आनी फर्स्ट टायम पयलीं कशें आसतालें पंचायत डिपार्टमेंट डिलिमिटेशनाचो प्रोसेस बी सगळें करताले, मागीर कायद्यान दुरुस्ती केली आनी आतां तो प्रोसेस काडलो आनी स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन दिलो. सो फर्स्ट टायम गोंयान डिलिमिटेशनाचो प्रोसेस स्टेट इलेक्शन कमिशन करता आनी तो प्रोसेस तेंच्यांनी कंप्लीट करून जे तेंच्यांनी डिलिमिटेशन केलां ते तेंच्यांनी पब्लिका खातीर सजेशन ऑब्जेक्शना खातीर उक्तें दवरला. पण अशें कळटा तो तेंचो जो ड्राफ्ट आहा, ड्राफ्ट डिलिमिटेशन आहा तितून कांयच चेंजीस तश्यो केल्ल्यो ना. खंयचेच गांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातलेले ना. म्हणजे उत्तर गोंयान 25 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, दक्षिण गोंयान 25 कॉन्स्टिट्युएन्सी, पण तितले खंयचेच गांव तेंच्यांनी आलेले ना. पण ज्यो डिटेल्स तेंच्यांनी दिल्या तितून हे डिलिमिटेशनाचे गांवांचे डिटेल्स खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयची पंचायत पडटात ते दिल्यात. तेज्या बरोबर खंय खंय पोलिंग बूथ आसतले ते दिल्यात, खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले वोटर्स आसतले ते दिले आनी ते लोकां खातीर तेंच्यांनी उक्ते दवरले आनी सजेशन ऑब्जेक्शन सगळे घेतले उपरांत ऑक्टोबर फर्स्ट वीक पर्यंत ते सबमीट करतले नोटिफाय करपा खातीर. तेजे उपरांत अशें आयकुपाक येता की लास्ट टायम जशें 12 डिसेंबराक इलेक्शन जालें सो त्याच तारखा दरम्यान ह्यो इलेक्शन जातले ते 13 डिसेंबर नाल्यार 14 डिसेंबर अशें हे विकेंडाक इलेक्शन जावपाक शकता गव्हर्मेंट, कारण डेट ही आसता ती गव्हर्मेंट ठरयता, स्टेट इलेक्शन कमिशन ठरयना. सो तसो विचार चल्ला अशें कळटा. पण ह्या सगळ्या बोळा भितर हांगासर जे स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे कमिशनर आसले दौलत हवालदार रिटायर्ड IAS ऑफिसर तेंचो टर्म काल सोंपलो. सो डिलिमिटेशन हें ओपन आयज जालां पण स्टेट इलेक्शन कमिशन सद्या ह्या कमिशनाक ना. गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस चालू आहा म्हणून आयकता. इलेक्शनाचो जो प्रोसेस लागीं जाला तो पयल्यार सरकाराक एक वेळ ह्याच कमिशनराक एक्सटेंशन दिवचें पडटलें प्रोसेस स्मूथ जावपा खातीर. ना जाल्यार तेंचे कडेन अशे 2-3 रिटायर्ड IAS ऑफिसरूय आहा जे इंटरेस्टेडूय आहा, तेंचे प्रयत्न चल्ले म्हणून आयकता. पण बेस्ट ऑप्शन एक गव्हर्मेंटा कडेन आसपाक शकता की आशिल्ल्याच कमिशनराक थोडो इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जाय पर्यंत एक्सटेंशन दिवप. असो तो प्रोसेस चल्ला म्हणून कळटा. ओमकारान लौकीक शिलकार स्टुडंटा खातीर. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट.
आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. मुंगूल फारपेटीच्या केशीत आनी एकल्याक अटक. राजेश हेल्मा म्हणटा ताका पुलिसांनी उखल्लो. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 25 जाणांक धरल्यात म्हणून एसपी सांगता. मजगती आनीक एक दुबावीत अमोघ नायकान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला म्हणून कळटा. एक अक्यूज्ड है राजेश वेल्मा करके, उसको हमने अरेस्ट किया है. और कब किया है अरेस्ट उसको? कल अरेस्ट किया है उसको. ओके, सो अभी टोटल 25. टोटल हमारे 25 होते. और कहाँ का है वो कुछ? वो उसी केस में इन्वॉल्व था. बाकी की जो उसके फर्दर हैं, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिगेटिंग स्टिल, और हमारे 2-3 अक्यूज और बाकी हैं उसमें अरेस्ट करने के लिए. तो बाकी की डिटेल्स एक बार जब सभी पकड़ लिए जाएंगे तो मैं प्रॉपर आपको उसकी ब्रीफिंग दूँ. मजगती ई सिगारेटा आड केल्ल्या कारवाई विषयी एसपी माहिती दिता. देखिए, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी कि देर आर ई सिगरेट्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, और चूंकि ई सिगरेट जो है वो बैंड है, तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट की एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी जिसमें कि सारे पीएस की टीम्स ने ई सिगरेट्स बेचने वालों के अगेंस्ट एक्शन लिए. जितने भी सिगरेट्स या टोबैको प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनके पास चेकिंग करवाई, और जिसके पास मिले उनको ई सिगरेट्स और जो ऐसी सिगरेट जो कि फॉरेन मेड हैं, जिनके ऊपर 75% जो उनका एरिया है विच इज़ सपोज टू हैव दैट वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग, जिनके पास नहीं था उनको भी हमने सीज करवाया. तो ऐसे अराउंड 5 मेजर केसेस हमने किए हैं. 2 मडगांव टाउन पुलिस स्टेशन में, एक वास्को में, एक फोंडा में, और बाकी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जहां हमें बहुत ही माइनस्कूल क्वांटिटी में मिला है, उनके ऊपर हमने प्रिवेंटिव एक्शन. रुडंटा खातीर सगुण गावडे. प्रस्ताविक IIT प्रकल्पाक विरोध करपी कोडार गांवच्या ट्रायबल समाजा फाटल्यान आपूण आनी उटा संघटना ठामपणान रावतली म्हणून आमदार गोविंद गावडे उलयलो. आमदार गोविंद गावडेची कोडार गांवांक भेट. हांगा लोकांची शेतां भाटां आसात आनी शेतकारांक आपणालो पुराय तेंको म्हणून गोविंद गावडे उलयलो. ह्या भागातले ग्रामस्थ म्हाका एक 4 दीस पयलू मेळपाक गेल्ले आशिल्ले, आनी तांच्यांनी जे तुवें म्हाका आतां नॅरेट केल्लें आसा ह्या एकंदरीत प्रपोज्ड IIT अशें म्हणया की आमचे टोटल गांव जो आसा तो शेती बागायतेन वसयल्लो आसा. ज्या वेळाचेर काही पत्र वेव्हारांचेर हांवें जेन्ना नजर मारली जाल्यार एक गोश्ट एंटायर जो सर्वे नंबर जो ताणेन जो आयडेंटिफाय केल्लो आसा, त्या सर्वे नंबर मालकी हक्क ताका कोमुलदादी कडेन आसा, आनी ताजी एकंदरीत टेनन्सी कायद्याचे अंतर्गत ह्यो जमीन सगळ्यो हे शेतकार जे भाव जे आसात, जेणेन पिढ्यान पिढे ही जमीन वसयलेली आसात, घाम घळयलेलो आसा,
रक्त आटयलेलें आसा आनी त्या ताण्यांची परचेस केल्ली आसा. हांवें सदां तेजे पयलू राजकीय क्षेत्रांत येवचे पयलू शेतकाऱ्यांचो ताट कोणो आसपाक जाय ही म्हजी ठाम भुमिका आसा. पूण हांव एकूच सांगपा खातीर आयिल्लो आसा की शेतकऱ्यां बरोबर गोविंद गावडे ठामपणान उबो आसतलो, खंयच्याय स्थितीन उबे आसतलो. पण एक गोष्ट बऱ्योचश्यो काही गोष्टी त्यांना पर्सनली हांव तांकां मेळिल्लो आशिल्लो, तेन्ना बऱ्योचश्यो तांचे कडेन चर्चा केल्ल्यो आसात. हांव तुमचे मुखार ते उलोवपाक शकना. हांव म्हजे बरोबर हांव परत एकदां तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां आनी एकंदरीत जे आमी बेतोडकार म्हणून जनतेने हो आवाज जो उठयलेलो आसा तांच्या आमची पूर्ण संघटना उटास संस्था शेतकऱ्यांच्या बरोबर आसतली, कारण उटास संस्था ही शेतकऱ्यांच्या पोशांतल्यान आनी खास करून गोविंद गावडे हो शेतकऱ्याच्या पोशांत जन्माक आयिल्लो भुरगो आसा. 22 सप्टेंबरा सावन जीएसटीचे नवे दर लागू. जीएसटी सुधारणेंतल्यान सर्वसामान्यांक मोठो लाव जातलो. डेरी प्रॉडक्ट, पॅक फूड्स, कपडे, जोती, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाडयो, शिमीट, पेंट अशा घरात दिसपट्टे लागपी सामान सवाय जातलें. कॅन्सराची वखदां सवाय जातलीं. बीजेपीचो राष्ट्रीय प्रवक्तो तुहीन सिन्हा मिडिया कडेन उलयलो. We are on the cusp of another very big reform, जो अगले 5 दिनों में, अगले 6 दिनों में लागू होने वाला है, जिसको जीएसटी 2.0 कहा जाता है. कुछ लोगों की शिकायतें थी कि जो जीएसटी का दर है वो थोड़ा अधिक है, कम होना चाहिए. शुरुआत के स्टेज में हमें वो रेवेन्यू चाहिए थे. अब सरकार को लगता है कि वो रेवेन्यू जो आ चुका है, जो अच्छे काम हो चुके हैं, अब यही सही मौका है कि अब दिस इज द राइट टाइम टू पुट मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल टू इंक्रीज कंजम्पशन. 2 लाख करोड़ ये जीएसटी के घटाने से एक्सपेक्टेड है एडिशनल रेवेन्यूज आएंगे, बिकॉज ये कंजम्पशन को बढ़ाएगा. और जैसा कि आपको पता है अब केवल 2 रेट स्लैब होने वाले हैं, 18% और 5%. जो वस्तुएं जो चीजें 12% टैक्स स्लैब में थी, 99% ऑफ देम हैव बीन शिफ्टेड टू 5%. So you can imagine the quantum of change this will bring to the economy. When it comes to common man, आपको पता है कि सबसे ज्यादा इसका असर हाउसहोल्ड आर्टिकल्स पे पड़ने वाला है. डेयरी रिलेटेड कंजम्पशन आर्टिकल्स जो है वो सीधे 5% से 0% हो गए. किराने के अधिकांश सामान 12% से 5% पर आ गए हैं. ज्यादातर हाउसहोल्ड आइटम्स, वेदर इट इज हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, all of these have come down from 18% to 5%. Kitchen articles, most of the stuff which is used in the kitchen, utensils, that has come down from 12% to 5%. Indians are working diligently, they are paying taxes diligently, and as a result of which, even with the lower taxes, the revenues have expanded exponentially. So the social security component, which was nearly 19% 11 years ago, has gone up to 64%. मोर्जे टर्टल नेस्टिंग सुवाते लागसार पर्यटन खात्याची जमीन मसुंडेक दिल्ली. ती एनओसी खात्यान फाटी घेतली. संबंधीत अधिकाऱ्याकडच्यान सगळ्यो गरजेच्यो परवानग्यो मेळ्ळ मेरेन ती जमीन मसुंडी म्हणून वापरूंक मेळची ना म्हणून कोर्टान स्पश्ट केलें. पर्यटन संचालकाची बिनशर्त माफी मानून हायकोर्टान अवमान याचिकेचो निकाल लायलो. बेळगांव सावन गोंयांत होलसेल भाजी सप्लाय करपी जय किसान होलसेल मार्केट बंद करचें म्हणून थंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डर. मार्केटाचो परवानो खंय रद्द केला. मार्केट बेकायदेशीर म्हणून कांय एक्टिव्हिस्टांनी कागाळ केल्ली. ते फाटभुंयेर एक्शन. भाजी सप्लायर शेतकार म्हणटा मार्केटान भ्रष्टाचार. बेळगांव सावन गोंयांत होलसेल भाजी सप्लाय करपी जय किसान होलसेल मार्केट बंद करचे म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डर. मार्केटाचो परवानो रद्द केला. भाजी उत्पादकांचे आंदोलन. कर्नाटक राज्य रैत संघ और भारतीय कृषक समाज जंटिका ने डीसी का एक सबमिशन दिया है. काइंड रिक्वेस्टेड फॉर जय किसान खासगी मार्केट. इट इज़ वन ऑफ द इलीगल मार्केट
already yesterday Karnataka State Krishi Agriculture Market Director issued the notice permission cancel. इसलिए वो एक कर्नाटका APMC एक्ट 1966 ये वायलेशन है, इसलिए ताबड़तोड़ से आप बंद करने के लिए ये इसलिए रईत किसान लोगों का प्रॉब्लम मुश्किल भ्रष्टाचार है, तो इसलिए ज़रा इलीगल एक्टिविटीज़ है, इसलिए ये कितना फार्मर्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हज़ारों किसान लोगों का आया है। मार्केट सभी इलीगल है, ओके, इसलिए किसानों लोगों का ये तकलीफ होता है। ओहो। क्या ये आपला वो प्रोडक्शन आता है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो मेजरमेंट में इलीगल है, रेट इलीगल है, क्या सबका पारदर्शक नहीं है। बेळगावच्या होलसेल व्हेजिटेबल मार्केटा भितर एक व्हडली समस्या निर्माण जाल्या की हांगा एक APMC मार्केट आसा आनी दुसरें आसा ते जय किसान होलसेल व्हेजिटेबल मार्केट, जे गोंयां व्हेजिटेबल्स सप्लाय होलसेल व्हेजिटेबल्स सप्लाय करतात. हांगाचे जे शेतकरी आसात किंवा जे एक्टिविस्ट आसात तांचे म्हणणे प्रमाणे जय किसान मार्केट इलिगल आसा. प्रुडंटा खातीर बेळगांवसान लुईस रॉड्रिगीज. पणजे चर्ची लागसार एका पोन्न्या घराक उजो, घर लासून काबार. मंगळारा फांतोडेर गजाल. कितलीशींच वर्सां घर बंद आसा. उजो पालोवपी दळान सुवातेर पावन उजो आटापा हाडलो. ते वटेन काणकोणा चावडेर एका फ्लॅटाक उजो, बरेंच लुकसाण जालां. फांतोडेर 5 सुमार फायर स्टेशनार एक कॉल येता. कॉल आसलो की एक पणजे एका घराक उजो लागला म्हणून. सो त्या स्पॉटार पावली की फायराची टीम. तेन्ना कळोन येयलें की एक एबेंडन हावस जे घरान कोणूच रावना, खुबशीं वर्सां जालीं बंद हांव घर, त्या घराक भितर उजो लागलेलो. तेन्ना फायरीन आपलें काम सुरू करून तो उजो तेंच्यांनी पालयलो आनी सद्याक ते कंट्रोलान आहा. सो तेन्ना आमी विचारलें की इतके वर्सां ती घर बंद आसलें, उजो पेटो लागूंक उजो कसो पेटो शकता. सो हांगातले वाठारांतले जे शेजारी लोक आहा तेंच्यांनी म्हटलें की हांगा खुबशे भुरगे रातचे हांगा सिगरेटी ओडपाक बसता अशें म्हणून सांगलें आनी त्याच कारण एक आसूय म्हणून तेंच्यांनी म्हटलेलें आहा. आतां सद्याक पणजे पुलीस स्टेशनांतली टीम हांगा येयल्या, पंचनामा करता आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते पणजे पुलीस करता. पणजेच्यान हांव ओमकार फारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.